आमच्या चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता आमचे गांव जे आहा म्हाका शिवोलीं 100 गांव लागतात गांवान व्हडली फ्लॅटां दिवची न्हू अपार्टमेंट दिवचे न्हू अंजुना गांवान व्हेरी गुड अंजुना गांवान अंजुना गांवान आतां पळय 80 फ्लॅट्स येयल्यात बेजमेंट इतले डावन तेंचे की आख्खे बिल्डींग सोकला वयता इतले बेजमेंट 80 फ्लॅट्स म्हणल्यार 80 अपार्टमेंट्स म्हणल्यार एक पाव वाडो जाता 1/4 वाडो जाता हेंकां हुंयचें उदक आमी आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम चालू आहा तेय आमच्या गांवकारांक आमच्या वोटरांक आमच्या लोकलांक उदक काडटात तेय उदक हे बिल्डर घेतले वी हॅव नो इन्फ्रास्ट्रक्चर उदक ना लोकांक पिवपाक आनी येदे व्हडले हे येतात 6 मीटर रस्तोय ना हांगा आनी कितें फ्लॅटां येतली काय विला येतले काय कितें येतले हे आमच्या हांगा सगळे लोकांचे उस्ते आखो गांव हांगा एकठांय जाल्लो आहा हांव ऑनरेबल हायकोर्टाकूय मागता की हेंकां व्हडल्या हेंकां यू शूड नॉट अलाव हायकोर्टाची कितें ऑर्डर येयल्या ही एक दिवचें म्हणून कालवत लोकांचो हुस्को ही ग्रीनरी काबार उदक ना वी डोंट हॅव बेजीक नेसेसिटी ऑफ लायफ वीच इज वॉटर दिस इज नॉट एक्झिस्टिंग 6 मीटर रोड ऑल्सो रस्तो करून आमी वाडयला हांगा हॉटमिक्स घालून 3 मीटर रस्तो वयतली आनी ताका रिक्वेस्ट करतली not to this I know there is a high court order but whatever best me as a MLA पंचायत आणि हे लोक आमचे VDC चेअरमॅन हा आणि सगळे हांगा हुस्को बरीत लोक हा मॅडम हो प्रोजेक्ट येवच्या पयलीं ते खंय ना खंय बिल्डर जे आसा लॉबी हे खंय ना खंय पंचायतीन ऑलमोस्ट गेल्ल्यात आसतले पयलीं न्हू तेन्ना हे एक वर्स पासून चालूच आहा आमची गेल्या वर्सा पावसान येयल्ली आमी हांगा भिजत आता पंचायतीन दिवंक ना म्हणून हायकोर्टान गेला तो हायकोर्ट पंचायत दिना म्हणटा WRDन दिली म्हणटा पंचायत दिना पंचायत म्हणटा ती बॉडीक सारको ग्राउंड रियलिटी आसता ते आमच्या मिनिस्टरांकूय खबर आसना आनी आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टाकूय खबर आसता आय एम सॉरी टू से दॅट बट समबडी हॅज टू कम अँड सी द ग्राउंड रियलिटी PWD कशी दिली परमिशन PWD दिवंक नाले रे WRDन दिली ऑन व्हॉट बेस मॅडम हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या तांकां हायकोर्ट इन्स्ट्रक्शन येयला फाटल्या दिसांनी तुमी हो प्रश्न सीएमा मेरेन मांडलेलो की आसागा वाठारांत असले लॉबी येवंक दिवचे ना कितें उत्तर येयलें सीएमाचें तेन्ना आमी मांडला अँड आय विल टेक दीस पीपल बॅक अगेन टू WRD आनी जाता जाल्यार सीएमाकूय मेळपाक वता आय विल टेक अपॉइंटमेंट टुडे टुमॉरो टू मीट CM ऑल्सो बट दीस इज समथींग वॉट इज परते मागता आमच्या ऑनरेबल CMा कडेन एक स्टेट पॉलिसी करात की फ्लॅटां आनी ती अपार्टमेंट येवंक नाकात इट ड्रेन्स ग्राउंड वॉटर स्पेशली आनी येदे कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना येदे व्हडले ट्रक येतात तेंचे आमची भुरगीं इस्कॉलाची वयतात बायलां चलतात 100 मीटर खंयचो रस्तो आसता 3 मीटर 4 मीटर रस्तो आसता आसागांवान मॅडम आमी पळयलो की खंय ना खंय जी ग्रीनरी आसा ही ऑलमोस्ट सोंपलेली आसागांवूच न्हू रे सायबा सगळे गांव काबार जाले इन फ्युचर कशें सांबाळटली तेच न्हू तेकाच लागून हो सगळो लोकांचो हुस्को वो करून आसगांव पंचायतीचो आमचो सगळ्याचो हुस्को तेका लागून एकठांय जाल्यात न्हू बाबा पळय ती ग्रीनरी येयल्या ती मॅडम आयज सगळो आतां लोक जमलो तांकां आतां कितें एक आश्वासन सगळ्यांक आश्वासन आमी सांगतलां आमच्या आयजूच हांव आतां कॉल करता हांगा नेटवर्कूय ना आमच्या मिनिस्टराकूय कॉल करता WRD आमच्या CMाक बीन अपॉइंटमेंट घेता आनी तांकां सगळ्यांक घेवन वयता आमी कंप्लेनर आसा आनी हे जे डिस्ट्रक्शन जाता ते आयज आमी पळयलां की जो गव्हर्मेंट आसा हो फेलियर हाजेरूय कळटा अजून पासून कित्याक म्हटल्यार हे जी बिल्डर लॉबी जी येता आमच्या आयज MLAन जे आमचे MLAन शिवोलचे MLAन दिलाले न्हू तेणीन आयज बरें स्टेटमेंट दिल्या बरें आमकां बरो प्रतिसाद दिला आतां पळोवया ती फुडें कितें करता ती कितें सांग पळया आमी सदीं सांगता की रस्त्यार रावन कायदे जायना कायदे जाता एसेंब्लीन जे कायदे आसता पळय एसेंब्लीन आसता पळय ते एसेंब्लीन मांडूंक जाय आतां आमी पळयता आमच्या MLAक रिक्वेस्ट करता जावं तेजे टिमींग कोण आहा तेंच्यांनी की हो जो मुद्दो आसा पळय आसगांवचो जसो बाकीच्या गोंयचो आमचो आख्खो हो डायरेक्ट एसेंब्लीन घालपाचो आयज जर हे जर एक बिल्डर लॉबीक जर हो जर हे घालता जर तो वाचे कन्वर्ट जर घालता जावं आनी कितें हे सिंपल एक तांकां एक कितें म्हणटा पळय ते एक फ्रेम जातलें की बाबा हे इजी दिल्ली बिल्डर लॉबीक आयज हे इजी जातलें की हे जालें जाल्यार फाल्यां आनी खंय जातलें
सो आयज हांगाच खंय तरी बंदी जावंक जाय आनी MLA हो एसेंब्लीन मांडूंक जाय. हांगा रस्त्यार कांय जावपाचो ना. हे जी भाशणां रस्त्यार अशें खुबशे MLA करतात. रस्त्यार भाशणां करून केन्ना काय जाल्लें ना. एसेंब्लीन लँड प्रोटेक्शन कितें तें लँड प्रोटेक्शन बील तें बील हाडात जावं तें बील घातलां तेजेर डिस्कशन घेवंक जाय. तेजेर कितें हें जावंक जाय. हे असले भाशणां दिवन जावं बाकीचे गजाली करून हे फायदो ना. लोक येतात बोबाळ करतात सगळे येतात कांय ना. फाल्यां पंचायत म्हणटा आपूण हात वयर करता. पंचायत कितें करता. पंचायत म्हणटा लास्टाक आमी जर लोक विलेजर पंचायती कडेन गेल्यार पंचायत म्हणटा तेंच्यानी लायसन दिला. सो आमी कोणाक धरपाचे. MLAक धरपाचो CMाक धरपाचो काय पंचायतीक धरपाचे. ही सगळी नाटकां चलयल्या ही सगळी गेम चलयल्या. बाबडे पंचायत भितर फसता लास्ट एंड मुमेंट पंचायत फसता. कित्याक पंचायत गांवा वांगडा आसता न्हू ग्रास रुटान. MLA थंय बसतात मिनिस्टर थंय बसतात एसेंब्ली आनी खंय आसता. पंचायत फसता लोकां मदीं. सो हांगा हे कितें आहा तें सुटावो येवंक जावो आनी आमी मागता आख्खे आसगांवचे विलेजर की हो जो एग्जाम्पल सेट जातलो हो जर फाल्यां जर तांकां दी बिल्डर लॉबीक जाल्यार हो सिंपल एग्जाम्पल सेट जातलो. पळय हांव हेचेर सविस्तर म्हायती सांगता. हांव सरपंच विलेज पंचायत आसगांव हनुमंत नायक. सांगपाक इतकें दूख दिसता जेन्ना 1 वराच पयलीं रिओ बिल्डर आहा तेणेन कलवटाक परमिशन घातलें. पंचायतीन तें रिजेक्ट केलें म्हणून तेणीन BDOन चॅलेंज केली. BDOनूय ताका रिजेक्ट केलें. मागीर तो DOPन गेलो. DOPन गेले उपरांत DOPन ताका ऑर्डर दिली. म्हणजे खंय तरी इन्स्पेक्शन करिनासतनाच ताका ऑर्डर दिली. आमी सारको ग्रावंड लेवलाचेर जे कितें हांगा सिच्युएशन जातालें पावसान पळय हांव तुमकां सांगता. आमी हांगा आसगांव कासा पालोटी तेच्या फाटल्यान एक नाला आहा आनी हो नाला सारको अंजुना जॉयंट जाता आनी ह्या जाग्याचेर ह्या नालाक एक हांगा वयरसून एक परत नालाक कनेक्ट जाता आनी T जंक्शन जाता. आमी जेन्ना धाकटे आसतना हांगासून इस्कॉलान वयताले आनी त्या टायमाक सगळें उदक ह्या रस्त्यार येतालें जे आतां आमी जाग्यार आहा पळय ते. आनी आमकां इतको प्रॉब्लम जातालो त्या टायमाक म्हणून हांव म्हाजें जें इंटेंशन आसलें की हांगा जर आमी कलवट दिलो जाल्यार इतके प्रॉब्लम क्रिएट जाताले. कारण जेन्ना पळय हांगा 12 मिटर कलवटाची लेंथ आहा 6 मिटर वायड आहा तो 12 मिटर लेंथ. आतां मेन प्रॉब्लम जाता आमी त्या टायमार आमी हे लायसन्स तांकां दिवना. आमी लायसन्स दिवना म्हणून तेंच्यांनी चॅलेंज केली. ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हापसा BDOन म्हाका पर्सनल कॉल करून विचारलें की हांगा तुमी हो रिजेक्ट कित्याक केले. आनी हांव खरोच ते BDOक एप्रिशिएट करता प्रथमेश. कारण तेणीन फॅक्ट विचारलें की कित्याक तरी दिवना. कारण सगळ्या लोकांक खबर आसता की पंचायत मुद्दाम करून बिल्डरांक हॅरेसमेंट करता. आमी मुद्दाम करून कोणाकूच हॅरेसमेंट करूंक ना. कारण हांगा गांवांत हो त्रास जातालो. आनी जेन्ना BDOन ती फायल डिसमीस केली केस भायर उडयली रिओ बिल्डराची तेन्ना तेंच्यांनी DOPन चॅलेंज केली. DOPन तेच्या फेवरान दिली. एक्चुली म्हाका तरी दिसता DOPन BDOक सांगपाक जाय आसलें पंचायती तर्फे जॉयंट इन्स्पेक्शन कर आनी तुजो रिपोर्ट हाड आनी मागीर तेणें ऑर्डर पास करूंक जाय आसली. विदावट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट डायरेक्ट DOPन ताका ऑर्डर दिली आनी बेस्ड ऑन DOPच्या ऑर्डरीचेर सेक्रेटरीक इन्स्ट्रक्शन दिलें विदीन सर्टन 3 days काय समथींग ताका लायसन्स दिवचें. सेक्रेटरीन 3 days लायसन्स दिलें. लायसन्स दिना बरोबर तेणी हांगा काम केलें. आनी हांव तुका सांगता हो जो पळय नाला आहा ह्या नाल्यान तेंच्यांनी 3 पिलर घातले. आनी जेन्ना आमकां कळोन चुकलें तेन्ना आमी ताबडतोब ताका स्टॉप नोटीस धाडली आनी जे सेक्रेटरीन दिल्ले लायसन्स आमी स्टॉप केले. लायसन्स जेन्ना स्टॉप केलें तेन्ना तो डायरेक्ट हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टान वयच्या पयलीं आमकां MLA हांगा त्या टायमाक इन्स्पेक्शनाक हांगा MLA येयल्ली. MLA सगळ्या गांवकारांक घेवन म्हणजे जे आसगांव विलेजीचे जितके लोक आहात त्या लोकांक आनी पंचायतीक घेवन कन्सर्न WRD मिनिस्टर मिस्टर सुभाष शिरोडकराक वचून मेळ्ळे. आनी त्या टायमाचो EE वास नाजारेत आसलो आनी मिनिस्टरान डायरेक्ट ताका इन्स्ट्रक्शन दिलें व्हाळान पिलर घालपाक कोणाकूच एलावड ना. तेन्ना ताबडतोब तेजी दिल्ले टॅक्निकल WRDचे रिवोक कर आनी दुसऱ्या ताका एक इन्स्ट्रक्शन दिलें रिओ आपल्या जे प्रॉपर्टीन जो पळय पिलर घालतलो तो ताका पिलर घालूं न्ही. दुसरी प्रॉपर्टी जी आहा ती PWD प्रॉपर्टी रोड जर तर रोड सायडीक पिलर घातलो नाल्यार PWDची ताका NOC हाड सांगलें आनी स्ट्रिक्टली WRD मिनिस्टरान सांगलेलें. अशें हें जालें. दुसरे दिसा काय तिसरे दिसा WRD मिनिस्टरान WRD EE वाज नाजारेतान ते दिल्ले टॅक्निकल रिवोक केले. टॅक्निकल रिवोक करिना बरोबर ते बिल्डर हायकोर्टान गेले. हायकोर्टान रिविजन करून हाडली फायल. बरें आहा हायकोर्टान सारकें सांगलें की रिविजन कर कारण लोकांचे अशें ऑब्जेक्शन आहा म्हणून. आनी
जेन्ना फायल रिव्हिजन करून हाडल्या उपरांत तेणी परत WRDन ती फायल करतो घातली. करतो करतो WRDन फायल घातले उपरांत हांव इतकेंच सांगूंक सोदता WRD डिपार्टमेंटाक आनी WRD मिनिस्टराक की जेन्ना तुज्या डिपार्टमेंटाक तूं इन्स्ट्रक्शन दिल्लें जो पर्यंत PWDची NOC ना म्हणजे स्टार्टींग पॉयंट कलवटाचो आसलो तो PWDचे हेतून येतालो आनी दुसरो पॉयंट बिल्डराचे हेतून येतालो प्रॉपर्टी. बिल्डराचे प्रॉपर्टी येवन आमकां कांय येना तेन्ना तेंचे WRD मिनिस्टराक हेट करून ह्या डिपार्टमेंटान तांकां हांगा NOC दिली. आयज आमी इन्स्पेक्शन जॉयंट इन्स्पेक्शन आपयलां तेतून PWD AE JE तसोच WRD JE AE आनी EE आहा मिलिंद गावडे ताका आमी लोकांनी विचारले की हो पिलर खंय घालतलो तर तेणीन आयज आमकां सांगलें की एक पिलर बिल्डर आपणाचे हेतून घालतलो प्रॉपर्टी आनी दुसरो पिलर आहा तो PWDचे हेतून घालतलो. तेन्ना आमी लोकांनी ताका क्वेश्चन केलें की PWDच्या प्रॉपर्टीन पिलर घालतना NOC खंय आहा तर आमकां आतां आन्सर मेळ्ळेलें आहा की ते NOC तेणी तेंचे कडसून PWD कडसून घेवची. PWDक आमी विचारले तुमी NOC दिले तर PWDन क्लियर सांगला सगळ्या लोकांच्या फुड्यान की आमी आजून पासून टील डेट तांकां NOC दिवन आनी तेंचे आमकां एप्लिकेशनूय येवना. सगळे गांवकारांनी MLAन WRD डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट केला दिल्ली NOC आहा ती रिवॉक कर आनी जेन्ना पळय WRDन रिवायज करून दिली पंचायतीन ताका लायसन्स दिवना म्हणून परत ते बिल्डर आतां आनी एकदां हायकोर्टान गेला. मॅटर सब जुडियस आहा पंचायतीचेर केस घातलेली आहा 12 तारखेर 12 मार्चाक हियरींग आहा आनी फाटल्या दिसांनी सगळे विलेजर्स इंटिमेशन फायल करपाचें आहा 12 तारखेर. म्हणजे 2 केसी जातले त्या बिल्डराचेर. एक पंचायतीच्या तर्फे एक केस आहा म्हणजे बिल्डरान पंचायतीचेर घातला आनी लोकांनी परत बिल्डराचेर केस घातला. म्हणजे 12 तारखेर हे सगळे मॅटर जातले आनी सगळे विलेजर्स जे आहा एकूच आमचें इंटेंशन आहा आमी ही आतांय सांगलां की दिल्ले टेक्निकल WRDचे रिवॉक करात तर आमकां येईन सांगलां की हायकोर्टाची ऑर्डर आहा. हायकोर्टाची ऑर्डर कसली आहा की रिव्हिजन करून दी. PWDचे NOC घेयनासतना लायसन्स दी अशें खंय म्हणूं ना. म्हणजे हेंचे लुकआउट आसले की PWDचे NOC आसले उपरांत ताका टेक्निकल कल्वर्टाचेर दिवपाक जाय. अशें जेन्ना बिल्डर लॉबी हांगासर येता खंय तरी बांदपाचो प्रयत्न चलता गांव सोंपोवपाचो प्रयत्न चलता जाल्यार पंचायतीक कांयच पावर ना. आनी जशें तुमी दुसरो म्हटल्यार आमी बार्देश BDO उपरांत ते हाय ऑथॉरिटीक वयता. बार्देश BDO पासून कांयच ना कित्याक डायरेक्ट पंचायतीन परमिशनां दिले म्हणून म्हणटा BDOक आनी एकदां एप्रिशिएट करता. BDOन सेम मॅटर चॅलेंज केल्ले रिजेक्ट केल्ली केस ते DOPन गेले DOPन तांकां दिली आनी DOPची आमी चॅलेंज केला परत रिव्हिजनाक चॅलेंज केल्ली आहा आनी ती केस परत सेकंड रिव्हिजनूय तेंच्या फेवरान जाला. आतां आमी सेम मॅटर परत आनी एक हायकोर्टान सेपरेट घालूंक सोदता. कितें फॉलोअप जातलें फुडें आतां आतां सगळे हे हांव पयले मिडियाक थँक्यू म्हणटा कारण जेन्ना आसा गांवान जो इश्यू जाता तेन्ना सदांच तुमी मिडिया पयलीं हांगा धांवन येतात आनी म्हाका दिसता हे जे आतां आहा की सगळे आमचे गोंयचे फ्युचर जे आहा ते मिडियाच्या हातीन आहा. तुमी हे मातशें लुकआउट करपाक जाय. तुमी हे जे आमचो मिनिस्टर आहा जो AE आहा जे डिपार्टमेंट आहा तुमचे हांगा MLA आहा तेंचे कडसूनय तेंकाय तुमी तो क्वेश्चन विचारपाक जाय आनी तुमचे कडसून एक रिक्वेस्ट येवपाक जाय लोकां कडसून रिक्वेस्ट येवपाक जाय की हे जे पळय मॅटर आहा जर तर हांगा कल्वर्ट दिलो 100% हांगा आसा गांवांत पावसाच्या दिसांनी बुट्टी येतली. तेन्ना हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करता हांगा EE आहा WRD तेणी ते दिल्ले टेक्निकल कॅन्सल करचे म्हणून.